नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि दीप्तिका कोटकर आवाज कोयचे बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। होमातली घरां आणि देवळां बायपासाच्या कामाक लागून जावची नात मातये भरवण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचे आश्वासन थळाव्यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट। आंबेडे सत्तरीचे श्रवण बर्वेचे खून प्रकरण 18 जणांची चौकशी पोलिसांच्या हातान लागल्यात महत्वाचे पुरावे तपास सुरू। बेतोड्यात 2 वर्साच्या चलयेचेर हेडपी सुण्यान केलो हल्लो हॉस्पिटलात व्हरचे पयलींच आयले मरण फुडलो तपास आसा सुरू। नेंटे चलयेचेर 3 फावटी लैंगिक अत्याचार भयणीचोय केलो विनयभंग मूळ झारखंडचे एकल्याक अटक फातोडेचे पुलिशेची कारवाय बायलांचो एकवटाचे अध्यक्ष आवडा वेगस हांणी कामगारांच्या भुरग्यांच्या सुरक्षेचो मांडलो प्रश्न। सगळ्या प्रेक्षकांनी लेगीत सुपारी घेतिल्ली काय कितें अभिनेते पोंक्षेचे मंत्री गावडेक प्रत्युत्तर मंत्र्यान विचार करून उलोवचें पोंक्षेन केले आवाहन। आणि दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक उडयतात रस्त्या कुशीक कोयर मेरशे ते पोरणे गोंय वचपी महामार्गाच्या मेरशे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाचेर साचल्यात कोयराच्यो राशी खासा रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारान बोंडबाग बेतोड्यात 2 वर्साच्या चलयेचेर हेडपी सुण्यान हल्लो केलो उपरांत ताका बेगोबेग लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले मात हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलींच सानुले चलयेक मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी स्पश्ट केले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। शुक्रारा एक धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयली। बोंडबाग बेतोड्यात 2 वर्सां पिरायेच्या ल्हान चली आवय सयत मामाल्या घरा कांय दिसां खातीर आयिल्ले। मजगती शुक्रारा सकाळी 6 वरांचेर घरा सान भोंवडोवपा खातीर घराचें दार उगडले। उपरांत ते सानुले खेळटा खेळटा घरांतल्यान दोळो चुकून रस्त्यार पावले। थंय हेडपी सुण्यांनी सानुल्याचेर हल्लो केलो। वेळ वगडय नासतना गंभीर अवस्थेत सानुल्याक हॉस्पिटलांत व्हेले मात उपचार सुरू जावचे पयलींच त्या सानुल्याक मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी स्पश्ट केले। सध्या ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेला। जंय ही घडणूक घडल्या थंय लोक कोयर उडयतात आनी ही सुणी ह्या कोयरात खाण सोदपाक येतात। सध्या हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जाला। भटक्या सुण्यांचे नियंत्रण हाडपा खातीर प्रशासनान खर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला। कचऱ्याक लागून कुत्र्यांना चड जाल्या सगळे फोण्याचे म्हाका दिसता अशें दिसता की फोण्याचे कुत्री समूह हांगा म्युनिसिपलिटी कचऱ्याक लागून हांगा भरलेले आहा आनी आमच्या वाड्यात रातची भुरगीं आतां कामाक आमची वचपी भुरगीं रातची येता टू येता आसतना फाट लागतात तांकां। पयर आतां एक भुरगो आनी एक भुरगो पडोन तो पांय मोडून गेलो तो खूब सगळे कुत्री खूब जाल्या। कितें घडलां तें सामकें वायट कित्याक इतलें ल्हान भुरगें आनी अशें जावप म्हणल्यार सामकें मनाक सामकें दुख्ख जालें। सकाळ फुडें आयकना फुडें सामको हांव उठलां सामको धांवडेलो कित्याक इतले आमी म्युनिसिपालिटी भयंकर प्रयत्न करतात। आमी जे पीपल फॉर एनिमल तांकां हें करून कुत्र्यांक तूं कितले म्हण कुत्र्यांक उरतलो तूं पळय जाल्यार एक एक रातचे कुत्रे पळोवपाक मेळटा पळय जशे एक ग्रुपान अशे कितले 15-20 कुत्रे तूं पळय सबंद म्युनिसिपालिटी एरिया आमचे प्रयत्न हे चालू आसात। आमी कितें करता ते पीपल फॉर एनिमल ते मनीस येता तांकां ते व्हरता स्टेलायज करता परत हाडटा तेच जाग्यार हाडून सोडटा कळ्ळें न्ही। आनी तांकां खंय कांयच करूंक मेळना अशी परिस्थिती आमची जाल्ली आसा। कितें जाणा अशें जातकीर कितें जाता तांकां कितें जाता कोणी येता पळय तो ताका जेवण घालता तांकां घालता पूण 1-2 दिसां ते उपाशी उरत न्ही ते मागीर आळवत। नमस्कार, आमी फोंडे आसा ज्या जाग्यार आज बोंडबाग बेतोडा हांगा एक वायट घटना घडली। सकाळ फुडें अशी एक वायट घटना आयकूं आयली की एक जवळ जवळ 1-2 वर्सांचे भितर एक चली जेन्ना घरांतल्यान आपल्या न्हिदवडा आंगणांत आयिल्ले आनी तेन्ना तेजेर भटकी जे कुत्रे आसा तेंच्यांनी तेजेर हल्लो केलो आनी तेका साम नेस्तापूस करून उडयले फापडून उडयले तेका खावन उडयले। आनी जेन्ना हे कुत्री जी आसा तेजी सायडीनूच हांगा कचरो उडोवपाचे बीन थंय मोठ्या प्रमाणांत कचरो उडयता
आनी थंय गेल्ले ऑक्टोबराकूय बी एक थंय घटना घडलेली की गोंयान एक बायलेक मारलेली आनी ते मोठ्या प्रमाणात गोव्याय येता थंय सांजे वेळार आनी कुत्र्याय मोठ्या प्रमाणात आसता. ह्याच कुत्र्यांनी ते चेडवाचेर हल्लो केलो जेन्ना ते घरांतले भायर सरले सकाळी उठून आनी खेळपा लागले तेन्ना कुत्र्यान ताका धरलें आनी ओडीत तांकां सगळे कुत्रे एक कुत्र्यान धरली म्हणटकीर सगळे कुत्रे वांगडा फोडून ताका उडयले. जेन्ना हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना ताका हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलीं ताका मरण आयलें. आतां तेजी बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टमाक मडगांवन धाडलेली आसा आनी सगळे लोकांनी सामकें बरें वायट अशी घटना घडली म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी दूख व्यक्त केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. साश्टी वाठारांतल्यान काळजाक पीळ घालपी ह्या घडणूक उक्ताडार आयल्या. काकान आपल्याच पुतण्यांचेर लैंगीक अत्याचार आनी मिरायभंग केले. हे संबंधी कागाळ दाखल जाले उपरांत शुक्रारा फातोर्डे पुलिसांनी एकल्याक अटक केले. पळयात पुराय बातमी. स्थलांतरीत कामगार वर्गांतल्या नेण्टे चलयेचेर खंय ताच्याच काकान 3 फावटी लैंगीक अत्याचार केले. हय, काळजाक पीळ हाडपी ही घडणूक साश्टी वाठारांत घडल्या. इतलेंच न्हय तर पीडित चलयेच्या भयणीचोय ताणें घरांत वचून विनयभंग केलो. हे संबंधी कागाळ दाखल जाले उपरांत शुक्रारा फातोर्डे पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. पीडित चलये मदली एक 9 वर्सां पिरायेची आनी दुसरी 8 वर्सां पिरायेची आसा. दोगूय भयणी. आवय बापूय कामाक वताले देखून दुबाविताक म्हटल्यार तांच्या काकाक तांकां शाळेंतल्यान हाडपाचें काम सोंपयल्लें. त्या वेळार दुबावित खंय येतना तांकां वेगवेगळे सुवातेर व्हरून तांचेर लैंगीक अत्याचार करतालो. अशें करून तांकां 3 वेगवेगळ्या सुवातेर व्हरून 2 ते 3 फावटी तांचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचें पीडित चलयेन सांगलें. 4 दिसां आदीं दुबावितान तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्लो. ल्हान चली तिच्या घरा येवन तिचो विनयभंग केल्लो. त्या वेळार पीडित चलयांची मावशी घडणुकेच्या सुवातेर पावतकच ही घडणूक उजवाडाक आयली. आवय हेर कडेन कामाक गेल्ली आनी पीडित चलयेन भिवन ही घडणूक कोणाकूच सांगूंक नाशिल्ली. हे घडणुके उपरांत बायलाचो एकवट अध्यक्ष आवडा विएगस हाणें कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षेचो प्रश्न मांडला. राज्या भायल्यान कामाक येवपी कामगारांच्या भुरग्यांक सुरक्षीत वातावरण दिवपाची गरज आसा. कामगार आयात करपी कंत्राटदारांनी कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षे संबंधी उपाय घेवपाची गरज आसा. वास्को 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार आनी खून जाल्या उपरांत लेगीत हो प्रश्न उप्राशिल्लो. हाचेर आतां फावो ते उपाय करपाचो वेळ आयला अशें विएगस हांणी सांगलें. जे वेळाचेर वास्को बलात्कार जाल्लो एक भुरग्याचेर अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेन ते वेळाचेर हांवें सगळ्यांक जागृत केल्लें. हांव म्हजे लेटरान उलयतां तर जागृत केल्लें की जे कॉन्ट्रॅक्टर लोकांक लेबरा हाडटा तांणी 2 एडिशनल अपॉयंट करचे ते भुरग्यांक राखपाक, भुरग्यांची कॅर घेवपाक, भुरग्यांक कितें जाता न जाता तें पळोवप. बाकीचें काम करता तेन्ना हे 2 जाण तांकां राखतले. बायलांनी दादलो, चलया बायल. तर हे अजून पर्यंत जावना. कारण काल पळय रेप जाल्या आमच्या सावथ गोवा. ती एक जाल्यार रेप एक भयणीचेर आनी दुसरे भयणीचेर जाल्यार मॉलेस्टेशन, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, मॉलेस्टेशन आनी चायल्ड अब्यूज. तर हांव म्हणटा की आवय बापूय जर काम करतलो आपलें पोट करपाक जाल्यार हे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जे लोकांक गोंयचे भायल्यान हाडटात तांकां सेफ्टी कितें आसा. तुमची कामां जालें की जालें, भुरग्यांक कशीं सोडोवपाची आनी मागीर म्हणपाचें ती मायग्रंट भुरगीं म्हणून ती खंयचीय भुरगीं जावं तांची जे वेळाचेर आमच्या गोंयांत एब्यूज जाता ते आमचे प्रॉब्लेम. आमी हाडटात तांचे आवय बापायक हांगा कामाक. तांची सेफ्टी एंड सेक्युरिटी आमची जबाबदारी. आनी मागीर आमी पुलिसेक हाका ताका ब्लेम केलें म्हूण जायना. लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ देअर विमेन अँड चिल्ड्रन whom they bring here to us. म्हणजे ही सेम जाल्या लेबर हेतूंकच जाल्या. हय लेबर आवय लेबर तेजी आवय थोडे दिसांसाठी आनी खंय तरी कामां भेटली. त्या वेळाचेर ही गोश्ट जाल्या. वो दादलो पळय आसा तो लेबर क्लास, तो त्या भुरग्याक स्कुलांतल्यान हाडपाक वतालो. हाडटा तेन्ना ताका जंगलांनी व्हरप खंय ते दाखयता. 3 जाग्यार एक जाग्यार 2 फावटी बलात्कार जाला. लास्ट बलात्कार 4 दीस पयले. भुरग्यान कोणाकूय सांगूना भिवन आनी आवय हांगा नाशिल्ली म्हणून. दुसरे भुरग्याक काल तो घरांत येवन ताका मॉलेस्टेशन केलें. तेन्ना मागीर वाद जालो कारण आवयची भयण आशिल्ली तिणी बोवाड घातलो आनी मागीर फूल स्टोरी भायर सरता.
आतां विचार करपाचो वेळ आयला गोंयांत की आमची भुरगीं सेफ आसात काय कितें एकली आसल्यार. आनी हो एब्यूज वाडटा कारण डेट्रिमेंटल जावपाक जाय. पनिशमेंट दिता तो सामको सिवियर जावपाक जाय, इतलो सिवियर की रिपीट जावची ना क्रायम. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णेकार. आपूण गोंयांत न्हय तर महाराष्ट्रात रावता. आपलो कोणा वांगडाच कसलोच राजकीय संबंध ना, देखून आपूण कोणाची सुपारी घेवन उलोवपाचो संबंदूच येना अशें ज्येश्ठ अभिनेते शरद पोंक्षेचें म्हणणें. कला अकादमीचो कारभार हाताभायर गेला म्हणून सभाघरांत बशिल्ले प्रेक्षक लेगीत हेच उलयताले. त्या सगळ्यांनी लेगीत सुपारी घेतिल्ली काय कितें असो प्रश्न करीत शरद पोंक्षेन मंत्री गावडेक प्रत्युत्तर दिलां. बेरेस्तारा कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकार परिशद घेवन तांत्रीक अडचणींक लागूनच पुरुष नाटका वेळार लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. तशेंच आपले आड कोणे तरी सुपारी दिल्ल्याचोय दावो मंत्री गावडेन केल्लो. ताका आतां अभिनेते शरद पोंक्षेन प्रत्युत्तर दिलां. मंत्री गावडेन केल्ले ते दावे सामके खोटे. आपूण गोंयांत न्हय तर महाराष्ट्रात रावता. आपलो कोणा वांगडाच कसलोच राजकीय संबंद ना, देखून आपूण कोणाची सुपारी घेवन उलोवपाचो संबंदूच येना. जे सुपारी घेतात तांच्याच तकलेन हे असले सुपारी बिपारी विचार येतात म्हूण अभिनेते शरद पोंक्षेचें म्हणणें. आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. मागे अरे माझ्या विरुद्ध सुपारी घेतली या लोकांनी. मला जो अनुभव आला, मी गोव्यात राहत नाही, मी महाराष्ट्रात राहतो. माझा पॉलिटिकली काही कोणाशी कसलाही संबंध नाही, ना कुठल्याच पक्षाचा मी नाही. त्यामुळं मी कोणाची सुपारी घेऊन बोलायचा संबंध येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये बीड गावामध्ये जेव्हा नाट्यगृह अतिशय घाणेरडं होतं, तेव्हा बीड मध्ये सुद्धा मी याच्या आधी असंच बोललो होतो. तोही व्हिडिओ माझा अवेलेबल आहे. हो, व्हायरल झालाय, मी पाहिलं. तो पण व्हिडिओ व्हायरल झालेला होता. म्हणजे मी जर सुपारी घेतली असती तर मग मी असंच बोलत राहिलो असतो ना. जेव्हा घाणेरडा अनुभव येतो तेव्हाच बोलतो. मला गोव्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांचं नाव सुद्धा माहित नाही, हे मला नंतर त्या पत्रकारांनी सांगितलं. आणि प्रेक्षागृहात बसलेले प्रेक्षक काय बोलले हे कोणीतरी ऐका म्हणावं. त्यांना काय सगळ्या प्रेक्षकांनीच सुपारी घेतली होती का? सगळ्या प्रेक्षकांनी सुपारी घेतली. प्रेक्षक चिडले होते, प्रेक्षक ओरडत होते, सगळंच आमच्या हाताबाहेर गेलेलं आहे म्हणून. नंतर मला कळलं 60-65 करोड रुपये काय खर्च केले. मला हे सगळं आता मी काय तिथला नव्हे, मला काही माहित नाही. मला कोणीतरी सांगणार ना. बरोबर. माझे बाईट्स घ्यायला जे लोक आले त्यांनी मला हे सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. बरोबर. मी एवढं म्हटलं की त्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे. बरोबर. आणि तुम्ही त्यांच्यावर पर्सनल आरोप नाही केला. मी कुणावरही पर्सनल आरोप केलेला नाही. बरोबर. सुपारी घेणं आहे ना, हे सगळं त्यांच्या जे सुपारी घेतात ना त्यांच्याच डोक्यामध्ये सुपारी विपारीचे विषय येतात. आम्ही म्हणावं गुंड नाही, मी कलावंत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उत्तोर्डा रेल्वेच्या धपक्यान उत्तोर्डाच्या गाब्रियल क्रूज वाड्यावयल्या मारिया दुरादो हे बायलेक मरण आयलें. पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेवन ह्या प्रकरणाचो पंचनामो केलो. रेल्वेच्या धपक्यान बायलेक मरण आयिल्ल्यान पुलिसांनी अनैसर्गीक मरण आयिल्ल्याचे नोंद केले. उपरांत पुलिसांनी तिची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी उत्तोर्डा हांगा रेल्वेचो ट्रॅक क्रॉस करतना मारिया दोरादो ह्या 49 वर्साच्या बायलेक आगताक मरण आयलें. ही जी घडणूक आसा ती सकाळी फातोड्डेर घडली आनी उत्तोर्डा हांगा ही घडणूक घडली. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तांकां जवळ जवळ 6:30 वरांचेर सुमार कॉल आयलो. ताजे नंतर तांची टीम थंय गेली आनी तांणी पंचनामो केलो आनी ही जी मारियाची बॉडी आसा ती शवचिकित्से खातीर दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या शवघरांत धाडिल्ली आसा. मारिया ही बायल आसा ही गाब्रियल क्रूज वाडो उत्तोर्डा हांगा रावपी. ह्या आठवड्या भितर जाल्लो हो दुसरो अपघात. 2 दिसां पयलीं मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक असोच
भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. सो पुलिसांनी आतां आव्हान केल्लें आसा की तुमी ट्रॅक जर ओलांडपाचो आसात जाल्यार सांबाळून दोनी सायडीच्यान पळोवन ट्रॅक ओवाळचो आनी जाता तितलो ट्रॅका वयल्यान रेल्वे क्रॉसींग करपाचें जावं तुमी ट्रॅका वयल्यान क्रॉसींग करपाचें टाळचें. कारण केन्नाच कांय कळना खंयच्यान रेल्वे येता जावं सिग्नल तरी पळोवचें आनी जाता तितलो ओवरब्रिजाचो यूज करचो अशें पुलिसांनी आव्हान केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर. केपें आनी पाड्डे वाठारांतली मेळून 2 ATM मशिनाची चोरांनी मोडतोड केली. पयलीं चोरांनी पाड्डे स्टेट बँकेचे ATM फोडपाचो यत्न केला, मात ते फोडपाक तांकां जमलें ना. देखून तांणी केपेंच्या कॅनरा बँकेच्या ATMाचेर हात मारलो, पूण तांचो हो चोरयेचो डाव फसलो. केपें पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. तुम्ही पळयतात जो जाग्यार हांव आसा ती कॅनरा बँक आसा आनी तशेंच ATM आसा. आयज केपें पुलीस ज्युरिडिक्शनाक अरावंड 2 इन्सिडंट जाल्या. ते म्हणल्यार 2 ATM जी आसा त्यांची तोडफोड जाल्ली आसा. एक आसा ATM आसा ती कॅनरा बँक, खंय तरी तेजी केपें पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा करून ते सील केल्ले आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार पारोडा, गुडी पारोडा हांगा ज्या जाग्यार लोकवस्ती चड आसा पूण आनी हॉटेल तेजी सायडीन एक ATM आशिल्लें तेजी तोडफोड केल्ली आसा. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हे दोनी तोडफोड जाल्यार तेची चोरी करपाचे हेतू आशिल्लो पूण तेंच्यान तें जमलें ना. ताका लागून दोनी तोडफोड केल्ली आसा आनी हेजेर केपें पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा केल्लो आसा. तशेंच हो इन्सिडंट, हे 2 इन्सिडंट घेतल्यार तिसरो जो इन्सिडंट घडला तो केपें पुलीस स्टेशनाची ज्युरिडिक्शना येना, पूण जस्ट गुडी पारोडा क्रॉस केल्यार मायना कुत्तरी जे पुलीस स्टेशन आसा तांकां येता. थंय खंय तरी रोडार एक कार आशिल्ली तेजी तोडफोड केल्ली आसा. खंय तरी हे जे इन्सिडंट जाल्या 3 ते एकमेका रिलेटेड आसा. आनी ज्या प्रमाणे जो गुडी पारोडा जे हॉटेल आसा तेंची प्रिमायसिसां ते एक ATM तेणी रेंटा दिल्लें. तेणी तेंचे कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे सांगलां तेणी चोरी जाल्ली ना आनी खंय तरी तेणी चोरी करपाचे हेतून केल्लें पूण ताका यश मेळना. पूण जे दोनी हांकां CCTV आसा तशेंच ते गुडी पारोडा CCTV ते 4 जाण मनीस आशिल्ले जे 2 जाण जे ATM आसा तेतून भितर वचून चोरी करपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तोंडाक मास्क घातलेल्यान कोण ते वळखी येयले ना. पूण सद्या केपें पुलीस हेजी इन्वेस्टिगेशन करता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. पेडणे ग्राउंड जंक्शना लागसार विजेचो खांबो कारीचेर कोसळिल्ल्यान कारीचें बरेंच लुकसाण जालें. रस्त्यार वचपी एका ट्रकाक विजेच्या खांब्याची तार शिरकली, जाका लागून फाटल्यान येवपी 4 चाकीचेर विजेचो खांबो पडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच कांय जावंक ना, मात विजेचो खांबो गाडयेचेर पडिल्ल्यान गाडयेचो चुरो जालो. गाडी ते नवीन गाडी स्लो पळय वयताली कितें लागात तुमच्या फुडें ट्रक अशें आनी हांव फाटल्यान सडनली तेकडे वायर पळयताली तेजे गाडयेर आनी वायरीन तो खांबो सायडीचो ओडलो. तुमच्या गाडयेर फाटल्यान हांव पळयता ती गाडी सेव आहा फाटल्यान मागीर कितें पळयता जाल्यार वायर वळोन ते खांबो वयता. आगे से गाड़ी निकल गई, पीछे फंस गया. मतलब कैसे? आप क्या लेके जा रहे थे? ट्रक था? हाँ ट्रक था. आपको पता नहीं चला? जो पता चला मतलब तो गिर गया था, मैं उधर ही रुक गया. मतलब आपकी गाड़ी के ऊपर के जो मतलब जो कैरियर का है उसको जो वायर लगी तब आपको पता नहीं चला? आगे से निकल गया ना, इसलिए कुछ नहीं. पीछे जब वो आया ना वो निकल गया, वो फंस गया ना, वो गिर गया तब मैं उधर ही रुक गया. हाँ. कितने बजे हुआ ये? कितना टाइम हुआ अभी ये इंसिडेंट हो गया? 1 घंटा हो गया. आम्ही असा सध्या पेडे जंक्शन जो इंटरनल रोड असा जंक्शना कडल्यान त्या रस्त्याचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आता सकाळी 10 सुमारे एक टॅक्सी जी डिझायर स्विफ्ट कार जी आसा ती हांगा इंटरनल रोडांतल्यान वयताली आनी ताच्या फुडें एक ट्रक आशिल्लो. जो ट्रकाचो वयलो फुडलो पोर्शन जो आसा तो खंय तरी लायटीच्या खांब्यांचे जे वायरी आसात त्या वायरींका खंय तरी ती लागली आनी जेन्ना तो ट्रक जो आसा तो फुडें वयतालो तेन्ना ती वायर खंय तरी खेचली गेली, ती ओडली गेली
आणि जो लायटीचो खांबो जो आसा तो थेट फाटल्यान जी स्विफ्ट डिझायर टॅक्सी कार जी आशिल्ली तो लायटीचो पोल आसा त्याच्या फाटल्या सायडीन पडलो. ते सध्या ती टॅक्सी कार जी आसा ती बरेचशे लुकसाण जाल्ले आसा. खंय तरी त्या गाडयेक फाटल्या वाटेन मेजर डॅमेजूय जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळकर. शेळडे केपें सांजपिऱ्याच्या चलयान घरांत पार्क करून दवरिल्ली कार चोरली. उपरांत ते गाडयेचें लुकसाण करून परती ती कार संबंदीत घरा कडेन हाडून पार्क केली. हो सगळो प्रकार घरा कडेन आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. हे विशीं कार धनी जॉन फेर्नांडीस आनी केपें पुलिशेंत कागाळ दाखल केले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका सांज पिरायेच्या चल्यान बिरेस्तारा शेल्डे केपेच्या जॉन फर्नांडीस हांच्या घरात घुसून ताच्या कारची चावी चोरली. उपरांत राती तीच कार ताणें चोरून व्हेली. कारीचे लुकसाण करून ती कार परतून आशिल्ल्या त्या जाग्यार हाडून पार्क केली. हो सगळो चोरयेचो प्रकार घरा कुशीक आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. हे संबंदी कारीचो धनी जॉन फर्नांडीस आनी केपें पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. तो आमचे कितें म्हणटा टॅनंट पळय आहाय न्हू तेंगेलो कोण सोयरो तो सोयऱ्यान तो केन्ना केन्ना येवपी म्हटली येयलो केन्ना आनी म्हगे बायल तेंका रोप दिवपाक गेल्ली बाथरुमाक. देर लॉक करून हांव बेश्टें आहलो बंद केल्लें आसतना तो देर उगडून तो भितर येयलो. लॉक नासलोलें देर उगडून भितर येयलो आनी तेणें ती चाय काडली अशी दिसता. अशें सांगता बी तो काय आतां तुमी केन्ना खबर ही काल कितल्या सुमार? काल दनपारचें 2:12. पूण तुमी गाडी चड यूज करना ही कार यूज ना म्हणजे पांया मातशें एक्सिडेंट जावन हांवें गाडी यूज करनासलो. एक म्हयनो जालो. तेजे नंतर ते तुमकां खबर ना तेणें चावी काडली? ना ती खबर ना. हांवूय बी नासलोलो. हांव ड्रेसींग गेलो मातशें थिंग वेळ जालो आनीक आतां हो इन्सिडंट रातचे एका अरावंड 12 सुमार. 12 हय. पूण तेणें गाडी भायर कशी काडली? ती आमकां कांय खबर ना. चालू करून गेली तेणें? चालू करून गेली? ती म्हाका कांय खबर ना कित्याक न्हिदलो आहलो न्हू एसी लायलो आहलो. ती आमकां कांयच कळ्ळो ना. मागीर सांगता फुडली पाळी घरा आहा आमगेले तेणें टॅलिफोन करून म्हाका सांगलें न्हिदलो आसतना. कितल्या सुमार? सुमार 2 सुमार टॅलिफोन केलें आनी सांगलें की तुगे गाडयेची लायट ऑन आहा म्हणून. ऑन आहा म्हणून चोवपाक गेले आनी गाडी वांकडे दवरलो आहा आनी डॅमेज आहा आनी लायट ऑन आहा. म्हणटरी तो ते घेवन वचून परत हाडून दवरले तेन्ना इन्सिडंट? दवरले रे तेज्या पयलीं आमकां. आतां तुमी पुलीस कंप्लेंट बी दिल्या? हय पुलिसाक कंप्लेंट दिला. अजून तो भुरगो म्हणटा ताका दवरला? हय तो थिंगा पुलीस स्टेशनार. तो येवन एडमीट केला तेणी मायन पायन ते गेले तेणें एडमीट केला. आमी असो निर्मला नगरची शेल्डे पंचायत एरिया आसा. काल राती एक इन्सिडंट जाला अरावंड 12. जो जॉन फेर्नांडीस एक घर तेगेले त्यांची घरांतली जी कार पार्क केल्ली आसा ती रातची 12 सुमार एक मनशान तेंगे गेटींतल्यान काडून खंय तरी व्हेली आनी अशें आयकूं येता तो खंयचो तरी नेटीव युपीचो आनी तेणे ही काम तो तेंगे घर आसा तेजे फाटल्यान जे रेंटेड रावता तेंगे कोण तरी रिलेटीव आनी केन्ना तेंगे घरा येवपी मनीस तेणें काल खंय तरी ही हांकां नांव कळपाचो जॉन फेर्नांडीस नांव कळपाक तेगे बायल जेन्ना कपडे धुताले तेन्ना खंय तरी ती चावी काडली आनी हें रातचें हें काम केलें जेन्ना ती कार तेणें 12 सुमार कोणाक कळनासतना गेटींतल्यान काडून गेली आनी हे सगळे सीसीटीव्ही कॅमेराक जे शेजारी लोकांक कॅप्चर जाले. तेजे नंतर ती गाडी तेणें व्हरून खंय तरी हांगा काराळी म्हणटा तेका व्हरून मोकली आनी खंय तरी डॅमेज जाली. तेजे नंतर खंय तरी भिवून तेणें परत ती गाडी हाडून परत जाग्यार दवरली. तेजे नंतर म्हगेले जे जॉन फेर्नांडीस शेजारी आसा दोनांक सुमार तांकां सांगलें की तुमगे गाडयेची लायट चालू आसा. तेजे नंतर तेणी लक्ष घेतल्यार ते डॅमेज जाल्ले आसा आनी ते सीसीटीव्ही कॅमेराक तो अमके हांगचोच खंयचो नेटीव जो राहुल आसा तो तेका ते सीसीटीव्ही कॅप्चर जावन तेणी आयज सकाळीं तेंच्या गांवच्या लोकांनी वचून केपें पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिल्ली आसा. आनी हेजे पयलीं जे प्रमाणे जेम्स फेर्नांडीस तेणें सांगलें हेजे पयलीं खुबश्यो कंप्लेनी ऑलरेडी हे जाल्ले आसा. आतां सद्याक केपें पुलीस ह्या बद्दल चवकशी करता.
बोमा वाठारांत बायपासाच्या कामाक लागून बोवाळ सुरू आसा. बोमात बायपास जालो जाल्यार खुबशा लोकांची घरां आनी देवळां मातये भरवण जातली असो भंय थळाव्यांक सतायता. देखून मदला वाडा बोमातले सुमार 50 जाणांनी शेनवारा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. उपरांत बोमा बायपासाक लागून कोणाचीच घरां आनी देवळां वच्ची ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. सोमारा मंत्रालयांत भेट दियात हे विशींची अदीक म्हायती तुमकां तांत्रीक पंगड दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार तांकां सांगलें. ती करपाक म्हाका वचूंक जाय. हांवें तुमकां खंयच मेळना म्हणूंक ना. तुमी परवां तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पयलीं परवां 10:30 वरांचेर मंत्रालयात ओके तुमी येयात. हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक आपयता जेणेकरून तुमकांय प्रॅक्टिकली दाखयता. काही गैरसमज आहा पळय तितल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्याच देवळाचो येदो कुडको सुद्दां उडोवपाचें ना. हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता आनी खंयसरूच वयचें ना हेजी हांव खात्री दिता. आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात. हांव तिक्को भाग सायडीक काडपाची तयारी आहा. जालें. राज्यांत वचत थंय कोयराची समस्या उप्रासपाक लागल्या. दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाक पसंती दितात. मेर्शे ते पोरणे गोंया वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाची हीच गत जाल्या. पळयात पुराय बातमी. राज्यात कोयराची समस्या दिसान दीस वाढतच आसा. दर एक पालिका तशेंच पंचायत दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक अजून मेरेन रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात. हाचो त्रास रस्त्यान प्रवास करतलेच जाता. अशाच तरेचे चित्र मेर्शे ते पोरणे गोंय वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाचेर पळोवपाक मेळटा. हांगा रस्त्या कुशीक मेळत तश्यो प्लास्टिकाच्या पोतयांनी कोयर उडयल्लो आसा. एके वटेन ही समस्या सुटावी करपा खातीर यत्न चालू आसतना दुसरे वटेन अशे घाणयारे चित्र उबे रावता. सैमाची राखण करपाक प्राधान्य दिवचे सोडून गोंयकार आपली सरभोंवतण दूषित करपाक फुडें सरल्यात अशें आतां स्पश्ट दिसपाक लागला. नमस्कार, हांव आसा मेर्शे टू ओल्ड गोवा. हो जो हायवे आसा ह्या हायवेचेर आनी एक्झॅक्ट म्हणटा तसो मेर्शे जो फर्स्ट फ्लायओव्हर मेळटा त्या फ्लायओव्हराचेर आसा. जाल्यार हो जो सर्व्हिस रोड आसा ह्या सर्व्हिस रोडाचेर हांगा तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशी हांगा गार्बेज डंप केल्ली आसा. आनी ही जी गार्बेज आसा ती घरांतली गार्बेज अशी हांगा पळोवनूच कळटा. आनी मेन म्हटल्यार हांगा वेट ड्राय गार्बेज सगळे मिक्स करून हांगा रोड सायड डंप केल्ली आसा. जाल्यार मेन म्हटल्यार ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज हांगा जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जी थळावी पंचायत आसा त्या पंचायतीन हांगा खंय तरी बेगीन लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक ही जी गार्बेज आसा ही गार्बेज पळोवन लोक आनीक लोक येतात आनी तेवूय आपली गार्बेज हाडून उडयतात. आनी हांगा एक प्रश्न असो येता की थळावी हांगा जी पंचायत आसा ती पंचायत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करता काय कितें. जर पंचायत गार्बेज कलेक्ट करता जाल्यार हांगा जे लोक रस्त्याचे गार्बेज डंप करतात त्या लोकांक खातीर पंचायतीन दंड मारपाक लागून कितें वेवस्था केल्ली आसा. कित्याक हांगा रस्ते सायडीक जी गार्बेज आसा एक वटच्यान सकयल्यान शेतां आसा त्या शेतान सुद्दां आतां पावसान ती व्हांवून थंय वचोंक शकता. आनी ही रस्ते सायडीक गार्बेज जी आसा ती खुबशी अशी डेंजरस जावंक शकता मनशांक तशीच जनावरांक. कित्याक हांगा जनावरां सुद्दां ही गार्बेज उस्तून खातात ते आमकां दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर मेर्शेसून. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर